कळना ते फटाफट नेक्स्ट दिवस कसं करची करून मेन कसं नाही ब्रेकफास्ट जेवतात मॉर्निंग आणि त्यावेळी हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या बात है, एक नंबर गाइस। आज सिंपल दाल पालक केला पालक असेल तर अम्मान सांगले की एक काम कर तू दाल पालक की करी हो हे पण आज सिंपल लंच केला हो चढ कसं नाही कर मी व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग घंटे जाल्ले 8:23 हांव चिके आतां लेट उठयलो म्हळ्यार आज चिके मॉर्निंगान तो फ्री आसील म्हाका क्लास नासील करून ताजे खातीर हांव लेखलें की रेस्ट करूं आनी चिके आराम जातालो म्हणल्यार कसो करता आज ट्यूजडे म्हाका पुरो दीस म्हाका भायर वचचें आसा आनी वेळ जाताला येताना तर ना जाल्यार क्लासान न्हिदतलो तर ताजे खातीर हांव लेखलें की आज सकाळ टायम आसा तो आरामशीर उठया तर ताजे खातीर हांव लेट उठयलो आतां जस्ट उठयलो आनी आतां ब्रेकफास्ट रेडी करचें आसा तर म्हाका निमगिल्या कसन करची अम्मा सकाळ आतां हांव लेखलें की कसन पानपळा तिंबत घालचें एक्चुली आतां तिंबत घालूं म्हणल्यार तांदूळ आतां वेळ जातालो मागीर इकडच्या नाका अम्मा सांगता एक काम करी बॅगान तो फोव आसा फोव काडी आनी फोव करी पुरो तिका एक्चुअली वेळ जाल्लो आसतलो म्हणल्यार तिका आतां गूळ पुरो घेवचो आसना ताजे खातीर तर ठीक आसा तर आतां फोव करता आमगे लिंबू मारके एक नंबर आज म्हाका तो गोचाना म्हणल्यार कसं करता काल येताना हांव दूध हाडलें तर दूध असं कांय प्रॉब्लम ना तो गोचाना म्हाका आनी आयची क्लायमेट आसा चिकी कूल जाला कसन जाल्लो क्लायमेट म्हाका कळना केन्ना कूल केन्ना शेक जाता आतां ओपन केलो हाय कूल जालेलें सुपर म्हणल्यार अशी क्लायमेट आसल्यार मजा येता ना जाल्यार पुरा एक 2-3 दिवस हांव इतलें चीक जाता आशिल्लो बाप रे चलो ठीक आसा आतां फटाफट करता हांगा चॉपिंग जाला फोव लायक करून तिंबत घाला आनी तुमी लेखता कसं की नाही फोव करताच न्हू आनी एक्चुअली कसं करचें आतां सकाळ म्हाका वेळ जालो उठ्ठाचा ते टायम जाल्लो ब्रेकफास्टाचो ताजे खातीर हांव लेखलें की फोव करता ना जाल्यार पानपळा तिंबत घालता आशिल्लो काल रात्री तिंबत घालच्या विसरलो कळना ते फटाफट नेक्स्ट दिवस कसं करची करून ताजे खातीर ठीक आसा नो प्रॉब्लम मेन कसं नाही ब्रेकफास्ट जेवतात मॉर्निंगान तो आनी त्या वेळी हेल्दी ब्रेकफास्ट ताजे खातीर फोव करता आनी फोव हे हेल्दीची चलो फटाफट रेडी करता फंड घालता आनी फोव मिक्स करून लायक करून घाल्या आनी आमगेले ते लसूणीचे चिवडा आसना ताजे वाटे लायक करून खाव्या ह्या फाटी आनी पयरा हाडला ना वचून ते बाट टेस्टी आसता लसूणीचे शेव एक नंबर आसता फंडा पुरो रेडी केला हांव अशें आयकलेलें की न्हू कांदो न्हू फोवान तूं चड घाल्यार न्हू फोव म्हळ्यार सॉफ्ट जाता आनी कांदो म्हळ्यार त्याची सॉफ्टनेस करता तर ताजे खातीर हांव लेखलें की आज चड कांदो घालया म्हळ्यार कसं लागता सो खाली कांदो हाडला ताजे खातीर आनी तो होडूड असेल कांदो तर हांव लेखलें की एक काम करया होड कांदो काडया आनी घालया आनी पळोवया तर ट्राय करून पळोवया की कांदो घाल्यार सॉफ्ट जाता की ना करून चलो आतां फोव घालता आनी रेडी करता एक किसान करता ना जाल्यार करपाक आला फोव लायक करून मिक्स केला आतां प्रीमित्र धनिया घालया हा वाह क्या बात है एक नंबर गाइस एक नंबर सॉलिड आनी आमगेल्या चटपटा लिंबू मारका लिंबू पण हांगा लिंबू काण दवरला हांव हाजी अर्द करता आनी घालता प्रेमित्र धनिया घालल्यार लिंगोडेचे एक फ्लेवर करता म्हणजे वाह आतां लिंबू पिळटला एक करून हांगा फोव रेडी जाला गाइस प्लेटा घाला आमा दिता मागे फोव हांवें आतां ब्रेकफास्ट करता आनी इमिजिएटली हांव लंचय रेडी करता मला वग्गी वच्चास करून शीत आनी दाळी आनी पळय निमगे म्हाका कसन भाजी करची करून फालकच भितर पळय आतां हांव लंचय कोण जाला की म्हाका 1.5 घंटा वच्चें आसा ते एक क्लास कॅन्सल जाले म्हळ्यार म्हगेले स्टुडंट आसना 10th स्टँडर्डान आसा तर तागेले एग्जाम आसा तर म्हगेले ते क्लास कॅन्सल जाले हांव पुरो एडजस्ट केले तर आतां चिकी हांव वेळ वता आसा अरावंड एक 2:30 वता म्हगेले लंच पुरो प्रिपेर जाला तर हांगा हांव आतां शीत केला आज सिंपल दाल पालक केला पालक आशिल्ले तर अम्मान सांगले की एक काम कर तूं दाल पालक की करी वगी जाता तर हांगा हांव दाल पालक केला पळोवया कशी जाल्ला करून हो हें पळय गाइस सुपर एक नंबर जाला आज सिंपल लंच केला हांव चड कसं नाही कर न्ही म्हळ्यार म्हाका वग्गी अच्छी असेल करून हांव लेखलें की पालकाच कसन की करूं करून बट टायम ना आशिल्लो तर हांव लेखलें की हांव वग्गी वता करून मागीर क्लास कॅन्सल जालें ते हांव पालकाचे दाल पालक करून जाल्ला म्हगेलें
ठीक आहे नो प्रॉब्लम बट आमगे दाल पालक रेडी झाला त्यांची सिंपल पुरा फस्टची फंड बिंड घाला लास्ट मागे फंड घालली तर आम्हाला सांगितलं की यांची बेस्ट तर आमगेले हेल्दी लंच रेडी झाला आजी आता खाली चपाती असणं बाकी असं आमगेल करचे ಆಗತ್ತೆ तर चपाती आम्हाला लाटीन दितले फटाफट भजीता आणि आमगेल दनपारची लंच झाले आणि हांव येताना तर मग 9:30 जातो वापस आता गोतना कसन करचे ठीकस मगीर पोळ्या दाल पालक अँड चपाती अँड राईस चलो अम्मा दितो चूर अम्मा लंच तुम्ही गेले क्लास जाल्ले हांव आतां हांगा चा पिचायला म्हाका तावले लोक न्हीद येता आशिल्ली आतां हाजी मागीर म्हाका दुसरे क्लासा वचचें आसत चलो आतां चा पिवया फटाफट चाय ना तर हांगा चा घेतला हांव सांजवाळची ह्या टायमार म्हाका चा जावपाची मागीर क्लास कॅन्सल जाल्ली करून ताजे खातीर हांव हांगा चा पिता नाजाल्यार विंगड कडेन पिता आसलो हांव हांगाचे लायक चा आसता Later that same evening. तर जस्ट आतां मागीर क्लास जाल्ले हांव आतां घर कडेन वता सर आनी आज हांगा क्लायमेट वापस चेंज जाला पुरो थंड जाला आतां आनी हांव मस्त टायर्डय जाला दनपार कसोन शॅक जाता आशिल्लो हेल्मेट घाल न्हू पुरो अशी घूम येता आशिल्ली आतां पर्यंत पुरो क्लायमेट चेंज फुल वापस थंड जाला आतां चलो आतां घर कडेन वता अम्माक फोन केलेले अम्मान सांगला सकाळी फोव केला न्हय तिका दवरला थोडा तर ती त्या खाल्ला काही आता सीधा घर कडेन वता आनी मागीर जेवण डिनर करचें आसा तर वचून चलो आईची तर मागीर भायरची काम जालें आतां घर कडेन वचें जस्ट आतां घर कडेन आयलो आनी हांगा आतां पालक दाल आतां हून करतास अम्मा चपाती करतास बैसून अम्मा तू कसन खाल्ले दन सांजवाळा केल्लो बटाट फोव आशिल्लो अच्छा बस वय चपात लाटीत असं आणि हांव हांगा दाळ येऊन करता फटाफट चपाती भाजीता आणि डिनर रेडी करया आणि भायर कसन की चाल आसा आमगेर हांगा गोतना कसन की भजन आनी पुरो चाल आसा खंय की हांगा बगलेनाची तुमकां तस म्हाका व्लॉग एडिट करचे व्लॉग एडिट करनी सकाळ दाखोवन भायर आशिल्लो आतां जेवून हांव व्लॉग एडिट करच्या बसता तर जस्ट आतां एडिटींग जाल्लें आनी मस्त थकला सकाळ नको म्हाका टायम नाशिल्लो ताजे खातीर आत्तां बैसून केलें आनी फिनीश केलें अपलोडय केलें आनी अशींच असं स्क्रोल करता आशिल्लो आनी म्हाका एक पोस्ट दिसलें की अशें गुजरातांत असो एक डुप्लिकेट दुदाचे फॅक्टरी आशिल्ले आनी तांकां धरलें म्हाका कळना यार गायस हे देशान तूं कसन जाता दुदान तूं मिलावट करता आसा ती कसन म्हाका कळना कसन बिजनेस करच्या खातीर कसन करता ती बाबरे हेल्था ओटू घेता त्यांची दूध तांगेर घरकडची पिता की ना न्हय तांणी लायक करून चंद करून म्हळ्यार लायक दूध आनी हाय क्वॉलिटी दूध पिता आसतली आनी बाकीच्या लोकांक विकून ह्या परत डुप्लिकेट दूध करून आनी विकता ती न्हय दुड्ड करच्या खातीर आनी दुसऱ्या जीव हें करचे तांगेर घरकडचे जीव पुरो लायक करचे हेंची दूध तांगेर घरकडची लोकांक पिवका मागीर कळटा हें ना तांकां खाली दुड्ड मात्र करची गुत्तस दुड्ड करचें आसल्यार एक प्रॉपर वाट या एक प्रॉपर एक आसता न्हू वाट तंतू येवन दुड्ड करा हें पुरो दुड्ड केलें न्हू तुमी फूस जाता मागीर ते एक दिवस ताजे खातीर मेहनत करा दरोच्या नाज्या कोणाले वायट करच्या नाज्या मेहनत करा दुड्ड करा बस तितलें सांगचें कोणाले जिवा ओटू खेळच्या ना आनी हांगाची व्हिडिओ एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज टेक केअर गुड नाईट